आनी जेन्ना वास्को वचपाक वयतालो हांवें चोयलें हिंगा पुलीस तीन पॅन्डल आहा हिंगा एक दोन तीन ती पॅन्डल चोवपाक गेले जाल्यार न्हू ती पॅन्डल कॉन्क्रीट सारकी नाय आनी हिंगा हेवी वारो माता ते आमचे सेफ्टी लागून त्या बाडे हिंगा लोकांक भायर सोनो जावपाक वो कितें ताका सेफ दवरपाक लागून ते रावताय पूण रावता जाल्यार तेंची वेवस्था ते आमचे वेवस्था कोताय जाल्यार म्हाका अशें मनांतल्यान दिसलें हेका कसली सेफ्टी ना ते बेश्टे पोल फोंड काडून पुल्लो ना बेश्टे ती दवल्याय वयल्या पोतरी घायले आनी वाऱ्याचेर ती पोतरी आनी ते पोल हालताय सारके आनी जेन्ना हांव पास जाता तसो थांबलो आनी ते एकले पुलिशेक विचारलें अरे बाबा हें कितें तुमकां हे भाशेन वेवस्था दिल्या ती ते म्हणपाक लागले ही काल पोतरी म्हणपाक लागले भायर पडली आनी ह्या वेळार तरी ह्या पुलिसाचेर तकलेचेर पोतरी पडलें आनी हिंगा झाडां आहा कितें हिंगा सोरोप येवपाक शकता इस्नेट सिंग तांकां कोणें खायलो जाल्यार ते रात दीस 24/7 ते हिंगा काम कोताय आनी हे टायमार जर तांकां सरकार हे भाशेन सोटा कांय तांकां वेवस्था दिना सो म्हज्या तकल्यान दिसलें की बाबा हेका तरी हेचे पासून तरी कितें करपाचें कित्याक ती आमचे सेवा कोताय ते कोणाचेय तरी भुरगे ते कोणाक तांकां आवय आहा बापूय आहा भुरगीं आहाय आनी ते सगळें सोडून ते आज 24/7 आमची सेवा करताय सो ह्या वेळार हिंगा तांकां उदक ना पिवपाक तांकां कितें हातोल म्हळ्यार कांय ना तांकां 3 किलोमिटर सुमार MS कॉलेजी कडेन जावं ट्विनी नागार वचपाक पडटा सो त्या पासून तुमच्या मना आयलें की तांकां तरी आमी बारीक कितें तरी कितें तांकां पिवपाचें पयलें सद्या उदक वो बिस्कीट वो सेफ्टी तांकां सॅनिटायझर आनी कितें हँड ग्लोव्स कितें दिवपाचें तर मुगेलें मना आयलें सो हे जे ल्हान मनीस आसो सो तांकां म्हाका दिसलें तर तांकां तेच्या पासून कितें करया म्हणून आनी ही येवजण घेवन हांव आतां वयतालो म्हाका तुमी हिंगा मेळ्ळे रस्त्याचेर हांव पुलिसेक उलयतालो बाबा तुमी आतां कितकोन रावता हिंगा ते म्हणटा हें सोरोप येतलें हिंगा सोरोप येवपाक शकता हिंगा आमकां कोणाची वेवस्था ना हांवें सकाळीं डिप्युटी कलेक्टराक फोन केलो वास्को आनी ताका सांगलें सर हेंचो हे भाशेन तेंची वेवस्था केल्या तांकां कोणाचोच आदार ना तांकां कांय सेफ्टी ना थिंगा ते सोरोप येवपाक शकताय वो तांकां उदक पिवपाचें ना तो म्हणपाक लागलो तुका जाता जाल्यार तूं कितें तरी हेल्प करूं जाता जाल्यार कर म्हणपाक लागलो सो एज अ ह्युमॅनिटी ग्रावंड म्हाका दिसलें म्हजें कार्य सांगता जेन्ना आमचे कडेन तर कितें जाता दुसऱ्या हेल्प करपाक जाय सो हें चिंतून आज हांव थोडी ह्या तिनी कडेन तांकां उदक दिता बिस्कीट दिता आनी सॅनिटायझर दिता हँड्स ग्लोव्स दिता आनी तांकां सांगलां हें तरी घट करपाक जाय तुमचो डिपार्टमेंट तर कोण तुमी म्हाका हांव तांकां नंबर दिले आनी तांकां सांगलां की हें हांव करून दितां तुमकां हिंगा लेबर घालून हें तासून दितां कित्याक तांकां सेफ्टी जाय तर हांवें म्हणलां ते भाशेन ते कोणाचे तरी भुरगे 24/7 काम कोताय आमचे पासत काम कोताय तांचे वडील आहाय ते कडेन व्हडले हितून आसतले ऑफिसां बसून आसतले पूण ह्या रस्त्याचेर पाडे आनी ते मुखार जर तुमी चोयले जाल्यार फातरांचेर भोडयांचेर ते बांबू दवरले ते वाऱ्यान पडले जाल्यार तेंच्या तकलेचेर पडले जाल्यार तांकां कितें हें आहा इन्शुरन्स आहा तेंच्या आवय बापायक ते उणें जातले सरकाराक उणें जावपाचें ना तेंचे आवय बापूय रडटलो आज कितले कोविडा लागून आज आमी चोयले कितले लोक डेंजर सिट्युएशनाचे आहाय आनी म्हाका म्हजें कर्तूब सांगता आनी हांव दुसऱ्यांकूय उलो मारता जे बरे देखण्यार कोण आहा तेणी असलें काम सोशल एक 5 रुपया मोडून जें कितें बरें जाता तें करपाक मुखार सरपाक